नमस्कार, एपिक फ्लेवर्सा स्वागत। आज आम्ही मुगा डाळी गोडशे कशी करची म्हणून पळया। अर्ध कप तितले मुगा डाळी घेऊन एक पॅनात घालून साना उज्जारी 2 मिनिट ते भाजी आती मागीर ताका थोडे उदक घालून धुवन त्या निस्तान वापस इतले उदक घालून गॅसार 15 मिनिट ते शिज्जा दवरा। सोई कंतून तक थोडे उदक घालून घेवन ल्हान करून वाटी आती वाटील सोई काडून घेवन एक पातळ आंगाल्यांत घालून घेवन पिळून दाट रोस काडा। ताका थोडे वापस उदक घालून पातळ रोस काडा। 1 टेबल स्पून तितले तूप घेवन तातूंत द्राक्ष आनी काजू बी भाजी आती बिब्ब घालता जाल्यार उल्दी सुरती तिंबा घालून घेवन अर्द सकाळी सोल्लोन दाळी दवरा। मुगा दाळी बेत्त म्हणटाना 80% शिजली म्हणटाना ताची उदक निस्तान ताका 3/4 कप तितले गोड घालून ते वीर वचते ते हून करा। मागीर ताका भाजिल्ले द्राक्ष काजू बी घालून पातळ रोस घाला। काजू बी घालून सोडा आनी दाट रोस घालून कतकत काडा। 1.5 टेबल स्पून तितले भाजिल्ले बॉम्बे रुलां घेवन ताका घालून वापस कतकत काडा आनी तोग दवरा। ताका एक अर्द चमचे तितले एळा पिठी घालून दंकून दवरा। 1 घंटे नंतर कटचे दाट जावन आसता सर्व करा। थँक्यू।